possum condum quietão, devatum zanzo shevon, chibituca beton ditão, devatum anzo oron, tuca possum condum quietão, devatum zanzo shevon, chibituca beton ditão, Bapak putakat miang, fundun moy masasna, Bapak putakat miang, fundun moy masasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. वाकाणणी देवा बापाक, वाकाणणी ताच्या एकल्याच पुताक, वाकाणणी पवित्र आत्म्याक, आमची दया केल्ल्या देवाक. हो देव म्हळ्यार बाप, पूत, पवित्र आत्मो, आनी तांची आमी आज परब करता. उदीक आमचो भावार्थ वाडूंक आनी खोलायेन आमी एक गुटाचेर सतमानूंक वावरुया आनी देवा लागीं मागुया. हे मिसान भेटयता आनी मागता सगळ्यां तुमच्या पासत. खरेच भशेन ह्या दिसांनी आमकां मिसाक वचूंक मेळना, मिसांत भांटो घेवंक मेळना, जेजू कुमयान घेवंक मेळना. तशेंच मागुया सगळ्या ही पिडा लागलेल्या पासत तांकां गोठाय आनी सोंसूंक आनीक भलायकी बेगीनूच मेळून बरें जावं. आनी आतां आमी फावो ते परी हे भेटेंत वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाताय बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच कोर मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. हें गितां आमी म्हणुया. भोव पवित्रतेकूच बेळयले ते. मोहिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया, सोर पोदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाची शिळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुज्या अखंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गूठ मनशांक उगडापो केलोय. खरो भावार्थ तुवें आमकां उचारूंक दिलाय. देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता
आनी तिचे सक्तीच्या पोरजोळीत करण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी पोरणी पाठ करता. सगळ्या काळजान तुमची मोहिमा वाखाणटा आनी ही आमची भोजोण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान फरमायलोलें ते प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुड्यान गेलो आनी उडगारलो. सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी बोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान वेगींच साश्टागी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, पोरजा खरेंच सर्वेस्परा आतां हांव तुका मानवलो जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गर्विश्ट, पूण आमची खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. देवाचें उतोरें. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मोनिरान आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वळवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं समजिदाचो ताव घेताय आनी केरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वळवीक तुका सासणाच्या सासणाक. अंतरोलाल्या मळबार आनी आमी तुजी स्तुती करता. सोगटान वयर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब. मान आनी वळवीक तुका सासणाच्या सासणाक. भाग्यवान पावलून खोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, खुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा समेस्ता सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजून निकोदेमाक म्हळें, देवान आपल्याच एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर हास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका हास्तीचें फर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर हास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवाचेर भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, सुरवातेकूच सांगलालें, आज आमी परब करता ती भोव पवित्र त्रित्वेची सांतिसिमा त्रिंदाद. त्रित्वी वो त्रिंदाद म्हळ्यार तेग जाण. तांगा हे तेग जाण कोण? चालते न्हय, हे तेग जाण देव. बाप, पूत, पवित्र आत्मा. दोतनीक आमी शिकताले वगडास आसा, बाप देव ओय बाप देव, पूत देव ओय पूत देव, इस्पिसान देव ओय इस्पिसान देव अशें म्हणटाले आमी. हय, तेग देव न्हय पूण एकूच देव. हे पासत आयच्या मागण्यांत आमी काय बरें मागलां. तुवें म्हगे बापान तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्यांक संवसारांत धाडून बापान पुताक धाडलो आनी पूत वयर स्वर्गार वचून पवित्र आत्म्यांक धाडटा. तुजो विचित्र गूठ मनशांक उगडावपा केलोय. हो एक गूठ तो आमच्यान समजून काबार करूंक जायना. जितलो खोलायेन आमी तो सतमानूंक वावुरता तितलो घडये आमी ताच्या मोगान वाडटा. पूण तें कितें तें फकत स्वर्गार आमकां दिसतलें. जशें समजुया, हांव एक बांयशी गेलो, बांय उदकाची. वयर उदक काडटा आसतना बालदी घालून थंय एक बॉक्स येता. तें बॉक्स आलो वयल्यार कितें घालता, पूण कशेंय उक्तें करूंक जायना. हाका चाबी ना, हें ना, आख्खें बॉक्स. हो गूठ त्या बॉक्सांत आहा तो कसो आमकां कळटलो? तें बॉक्स फोडल्यार, फोडून उक्तें केल्यार न्हू. पूण तें फोडना बेश्टें, चालतें फोडूंक जायना. जाल्यार वेल्डिंगाचें घाताय तें भाशेन घालून उक्तें करूंक तेन्ना तो आमकां गूठ कळून येतलो कितें जाता तो आहा. घडये भांगाराची वस्त आसो तो आनी कितें. पूण हो आमचो गूठ आयचो म्हणजे बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेग जण एक देव, तो कसोच ह्या संवसारांत आमच्यान उक्तो करूंक, पुर्तेपणी उक्तो करूंक जावचो ना. फकत स्वर्गार. हे पासत आमी कितलेच पावटी दिसाक आनी सगळे आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितांत आमी बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक उलोवप. आमी देवाक गीत गायलां, मोहिमा देवाक उंचर्गी, बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक, एकल्याकूच न्हय.
उद्गार आमी म्हणला कितें महिमा बापाक आनी पुताक पवित्र आत्म्याक जो आसा जो आसलो जो येतलो म्हणटच ही पवित्रित्वी आमी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या जिवितांत चांटे पावलाक म्हणटात ते भाशेन आमी नांव घेता भुरगीं बेसांव घेतात बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्यांचे नांवी कोणूय बेसांव मागता बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्यांचे नांवी कोणूय आमी तेर्स म्हणटा कितले पावटी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र सगळेंच आमचें जिवीत ते भाशेन रावडलां कित्याक आमी एक गुठांत भितर सरूंक जाय देखून ओदीक ओदीक आमी तो स्वत मानून आमी एका दिसा हेच तृतीय मुखार म्हणजे बापा पुता पवित्र आत्म्या मुखार उबे रावच्या आनी ही त्रेतवींतलो दुसरो जण आमी थंय पावल्या उपरांत म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात स्वर्गीचें सूख भोगून घेयात म्हणटच आमचें आखें जिवीत क्रिस्ती जिवीत हे भोव पवित्रित्वे संबंदी गुंवलाले गुंवता आनी आमी भावार्थान तें स्वत मानूंक जाय आमी इगोर्जीत येता बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक उलो करता कसो इगोर्जेक येता कित्याकूय आमी बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक उलो करता खरें करता हांव मुसांक धाडयता अशें करून कितें केलें जालें बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्यांचे नांवी हांव एका देवाक एका देवाक मान दिता म्हणूच बरे भाशेन हें उतर आमच्या काळजांतान भायर सरूंक जाय बेश्टेंच संवय कशें न्हय तर भाव भयणीन आज भोव पवित्रित्वेची दोबाजी परब करता दोबाज्यान आमच्यान करूंक जावंक ना आख्या म्हज्या जिवितांत हांवें केन्ना पळोवंक ना हे भाशेन तरी आमी ताका मान दिवया सासनीक जिविताचो हे भोव पवित्रित्वेचो प्रताप ओनोद आमी गावया आनी तेच तृत्वेच्या पोरजोळीत करण्यांनी तिचें एकपण वळखून एक देव तिगा जणांताय बाप पूत पवित्र आत्मो खालतेपणी आमी ताका नमस्कार करून एका दिसा हेच सर्गींच्या बापा पुता पवित्र आत्म्या मुखार सासनाक सूख भोगूंक आमी पावूंक जाय सत्मानता देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरयेताय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका फुरसाद जोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन हे भोव पवित्र तिबे मुखार बाप पूत पवित्र आत्मे मुखार आमची थोडीशी मागणी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोरजेक ताची शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलोली जबाबदारी पाळटाना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगळ्याची एकसारकी मोगान हुरबेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां केरीत करपा
मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूक लागून जोगणी किजिलां जावन रोगताची भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखोन आसलोले पोरी जेयतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काडून उडोवून दर एका कुटुंबांत देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगलीं त्रिएका देवाची खोल वळख घेवन एकामेका सवे मोगान एकवटान आनी कुरपेन जियोवंक आमकां केरीत मोजत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर. भोव मोगाळ आनी काकूट सारा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या ही आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमी मागलां तें आमकां फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा बाबार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां वपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय बगोर एकाच देव सोयंबाचे तेग जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी थीर बाबार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्यांची तशीच अंतर नासलोली मोहिमा खालतेपणी वळखता. खऱ्या आनी सासणांच्या देवा एक एकल्या जणांचो विशेष गुण आनी तेगांयचें एकूच सोयंब आनी सोमसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गींचे दोलबार एकाच थळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय.
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचरगीं तुका सोय सोय बापा हरस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण संसूंक आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेंय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू सांगाता तेच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशानत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय सगळ्या आकांतांतली वाटाय तुवें जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया
देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूट कोर देवाची देवाची शिडी संसाराचे पाप काढली आमची काकूट कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेले आमची आमकां शांती दी मेळ जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता ती आमचेर झडटी आनी हास्ताडी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतव्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी आज आमचो मोगाळ जेजू देवाचो मेंढरो तो संवसाराची पातकां काडटलो ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणेच्या Kushal monan, gaza bukti, kuria bozon kuria chevon. Kushal monan, gaza bukti, kuria bozon kuria chevon. Ye tu Jesu amche mode, zamka uto chive. Sambulitan nirvasnice, okmiace vorkotaince, e conducem-ce orpon, bapat pavoiam-ci oson. Kushal monan, casa bukti, kuria bozon kuria cevon. Kushal monan, casa bukti, kuria bozon kuria cevon. प्रार्थूया सोरपदवेदार देवा आमच्या बापा येदोबाजीक पुर्वे दिसा तुका तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान परनिपाट करून ह्या साक्रामेंतांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवान ओदीक ओदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तांक सुपूर्णयन एक कर हे परी ह्या संवसारांत भावार्थान चलतना आनी शेकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत बोर भोव पवित्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाक्काणणी जावं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सवया वरवीं आमीन आयची व्हडली परब सगल्यांक तुमकां जाय आनी जे कोण हे मिसांत वांटो घेतात जावं टी व्ही जावं तुगे फोनाचेर परबीं फेस्ताची कित्याक देवाची फेस्त हें बाप पूत पवित्र सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं सर्ववेदार देव बाप पूत पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमीन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार